1 Raza chapter 7. सोलोमनाचे राजमहाल. आपले राजमहाल बांदूंक सोलोमनाक 13 वर्सां लागलीं. ताणें घर लिबानाच्या लांकडाचें बांदलें. ताची लांबाय 100 हात, रुंदाय 50 हात आनी उंचाय 30 हात आसली. देवदार लांकडाच्या खांब्याच्या 4 वोलींचेर तें उबारलोलें आनी ह्या खांब्यांचेर देवदाराच्यो पाटयो आसल्यो. खांब्यांचेर आसलोल्या पाटयां वयर देवदाराचो पाटो केल्लो. दर एके वोलीक 15 अश्यो धरून ह्या पाट्यांचो आंकडो 45 आसलो. तशेंच एकामेकाक फुडो करून जनेलांच्यो 3 वोली आसल्यो. दारां आनी दारांचीं कवडां चौकोनी आसलीं. एकामेकाक फुडो करून दोनूय पोंतांचेर 3 दारां आसलीं. तांणी एक स्तंभ माला बांदलो, 50 हात लांब आनी 30 हात रुंद. ताचे वयर एक माटो घाल्लो. ताणें शिवासनाचो ओसरोय बांदलो. थंय तो निवाडलो दितालो आनी ताका नितीचो ओसरो अशें म्हणटाले. आनी ताणें जमनी थावन पाटोसा मेरेन देवदार लांकूड वापरलें. वसऱ्या फाटल्यान दुसऱ्या आंगणांत तशेंच बांदावोलीचें ताचें रावपाचें घर आसलें. आपूण लग्न जाल्ले फारावचे धुवे खातीर सोलोमनान असलेंच एक घर बांदलें. हीं सगळीं बांदकामां बुनयादी तेंगशे मेरेन उंचा मोलाच्या फातराचीं आसलीं. हे फातर भायल्यान तशें भितरल्यान तासणी घेवन तासलोले. बुनयादीचे फातर आसले थोडे 10 हातांचे आसले जाल्यार हे दुसरे 8 हातांचे आसले. हाचे वयर माप मेजप धरून तासलोल्या उंचा मोलाचे फातर आनी देवदार लांकूड आसलें. फातरांचे 3 थर आनी देवदार लांकडाचो एक थर धरून व्हडल्या आंगणाची भायली वणत बांदलोली. हेच तरेन सर्वेस्पराच्या मंदिराचें भितरलें आंगण तशेंच बोलकांव हेच तरेन बांदलोलो. कांसार हिरां. सोलोमन राजान तिराच्या हिरामाक आपोवन हाडलो. तो एक कांसार नफ्ताली कुलयेचे एके विधवेचो पूत आसलो. ताचो बापूय तीर प्रांतांतलो. कांxeaची कसलीय वस्त करूंक ताका व्हड कोला, जाणवाय आनी शाणेपण आसलें. तो सोलोमन राजाशी आयलो आनी ताचें सगळें काम करून दिलें. कãxeaचे खांबे. ताणें कãxeaचे 2 खांबे बांदले. एका खांब्याची उंचाय 18 हात आनी ताचो gher 12 हात आसलो. हेच भाशेन तो दुसरोय खांबो आसलो. ताणें खांब्याचे माथे koddoil'lea कãxeaचे केले. तांची उंचाय 5 हात आसली. ताणें खांब्यांच्या माथ्यार 2 जावळ्यो व सांकल्यांच्यो माल तयार केल्यो. एक-एका माथ्या खातीर ताणें एक जाळी तयार केली. एक-ekê जाळयेच्या भोंवतणी ताणें दालिमान केलीं आनी दालिमांच्यो वळी केल्यो. खांब्याच्या माथ्यार आसलेले जाळी भोंवती ताणें 400 दालिमां घालीं. एका माथ्या भोंवती 200. तशेंच दुसऱ्या खांब्याचे माथे कोमल फुलां सारके आसले. ताणें ते खांबे मंदिराच्या दारामुखावेल्या माटवांत उबे केले. ताणें उजवे वाटेचो खांबो उबो केलो आनी ताका नांव दिलें जाकिनी. ताणें दावे वाटेचो खांबो उबो केलो आनी ताका नांव दिलें बोआज. हे परी खांब्याचें काम सोंपलें. koddoil'lea धातूची तोळी. ताणें koddoil'lea धातूची एक तोळी केली. एका कांटाक थावन दुसऱ्या कांटाक 10 हात लांब, वाटकुल्या आकाराची आनी 5 हात उंचायेची आसली. तिचो gher 30 हात आसलो. ताच्या कांटा पोंदाक वाटकुल्या आकाराच्यो मुंडी आसल्यो. सरभोंवती 2 वळींनी एक हाताक
10 अश्यो धरून त्यो घाल्ल्यो. तो तोळी केल्या त्याच धातूच्यो आसल्यो. ही koddoil'lea धातूची तोळी 12 बैलांचेर उबी केलोली. तेग जाण उत्तरे वाटेन फुडो करून, तेग जाण दक्षिणे वाटेन फुडो करून, तेग जाण उदेंते वाटेन फुडो करून आनी तेग जाण अस्तंते वाटेन फुडो करून आसले. आनी तांचो फाटलो भाग भितरले वाटेन आसलो. ताची धाटी हाताच्या ताटाचे रुंदाये इतली आसली आनी ताचे कांट कोमाल फुला भाशेन एका कोपाच्या कांटा सारकी आसली. तातूंत 2000 मापां जातालीं. रोडांच्यो, तांबरेट्यो आनी कांश्याच्यो पियो. ताणें कांश्याच्यो 10 तांबरेट्यो केल्यो. दर एक तांबरेट 4 हात लांब, 4 हात रुंद आनी 3 हात उंच आसल्यो. तांचो आकार असो आसलो. तांकां फासकेन बसयल्लीं चौकोनी फळीं आसलीं. तांचेर शिवाचे, पाड्यांचे आनी केरुबींचे आकार आसले. शिवांच्या आनी पाड्यांचे वयर तशेंच खाला आसलेल्या फासक्यांचेर वाटकुल्या आकृतींच्यो फांट्यो आसल्यो. दर एक तांबरेतीक कांश्याच्याच वावरा सयत 4 कांश्यांनी रोडां आसलीं. तिच्या 4 कोनशांनी पी धरूंक दिगी आसल्यो. त्यो वाटकुल्या आकृतीच्या फांट्यांनी नेटयलोल्यो. ताच्या तोंडाची उंचाय 1 फूट आसली. 1 फूट आसली. हें तोंड तांबरेटी सारकें वाटकुलें आसलें. तें 1.5 हात रुंद आसलें. तशेंच तोंडार कांतयलोले आकार आसले. ताच्यो देगो वाटकुल्यो न्हय पूण चौकोनी आसल्यो. देगां सकयल 4 रोदां आसलीं. 4 रोदां जोडां पोंदाक आसलीं. रोदांचे वारांव तांबरेतीच्या भितर आसले. रोदांची उंचाय 1.5 हात आसली. ती रोडां रोनगाड्याच्या रोडां सारकीं केलोलीं. ताचे वारांव आटे, राय आनी मदलो भाग koddoil'lea लोखणाचे केल्ले. दर एके तांबरेतीच्या 4 कोनशांनी 4 दिग्यो आसल्यो. तांबरेती आनी दिग्यो एकाच कुडक्याच्यो केल्ल्यो. तांबरेतीच्या माथ्यार एक वाटकुल्या आकाराची पट्टी आसली. तिची उंचाय 1.5 हात आसली. तिच्यो दिगी आनी फासकी एकाच कुडक्याच्यो केल्ल्यो आसल्यो. उक्ती स्वात आसली थंय. दिगींचेर आनी फासक्यांचेर ताणें केरुबीम, शिंव, काजूर झाडां कांतयलीं आनी सरभोंवती फांट्यो घाल्यो. हे तरेन ताणें 10 तांबरेटी केल्यो. एकाच koddoil'lea धातूच्यो आनी सगल्यो एकाच मापाच्यो आनी आकाराच्यो. ताणें कांश्याच्यो 10 पियो केल्यो. एके पियेन 40 मापां जातालीं आनी दर एक पी 4 हात आसली. दर एक पी एके तांबरेती खातीर ताणें मंदिराचे उजवे वाटेन 5 पियो दवरल्यो आनी मंदिराचे दावे वाटेन 5 पियो दवरल्यो. आनी मंदिराचे उजवे वाटेन म्हणल्यार दक्षिण उतेंतेक koddoil'lea धातूची तोळी दवरली. आयदनां संक्षेप. हिरामान आंडे, धुवले आनी कांशे केले. हे तरेन सोलोमन राजा खातीर ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिराचें काम सोंपयलें. 2 खांबे, खांब्यांचेर 2 माथे, खांब्यांचेर आसलोले माथे धांपूंक 2 जाळ्यो, 2 जाळ्यां खातीर 400 दाळमां, खांब्यांचे माथे धांपूंक दर एक जाळयेक दाळमांच्यो 2 जाळ्यो आसल्यो. 10 तांबरेती आनी तांबरेतींचे 10 पियो. 1 तोळी आनी तिच्या तोळा 12 बैल. आंडे, धुवले आनी कांशे ह्यो सगल्यो वस्तू सोलोमन राजा खातीर हिरामान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत चकचकीत कांश्याच्यो केल्ल्यो. जॉर्डनाच्या मळार सुकोत आनी जारेथान हांचे मोदें आसलेल्या राजान ह्यो वस्तू करून घेतल्यो. त्यो चड आसलेल्यान सोलोमनान ताचें वजन करूंक ना. हाका लागून कांश्याचें वजन कितलें तें गमोंक ना. सोलोमनान सर्वेस्पराच्या मंदिरा खातीर सगल्यो वस्तू केल्यो. भांगाराची वेदी, बेटवणेचो उंडो दवरपा खातीर, भांगाराचें मेज, भोव पवित्र स्थाना मुखार,
फुलांनी नेटोयिल्लीं शुद्ध भांगाराचीं दिव्या आसतना 5 उजवे वाटेन आनी 5 दावे वाटेन, भांगाराचे दिवे आनी चिमटे, शुद्ध भांगाराच्यो पियो, कात्री, कांशे, कुलेरां आनी धुंपेलां, भोव पवित्र स्थानाच्या तशेंच मंदिराच्या दारां खातीर भांगाराचे जोडे. हे पोरी सर्वेस्पराच्या मंदिरा खातीर सोलोमन राजांचें सगळें काम पूर्ण केलें. दावीद ताच्या बापायन भेटयल्लीं सगळीं दानां सोलोमनान भितर हाडलीं आनी ताणें रुपें, भांगार आनी आयदनां मंदिराच्या बांदारांत घाल्लीं. देवाचें उतर.